नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवात स्मिता येळकाराचो येवकार खबरो विस्तारान। नवरात्रां जाली, आज विजयादशमीक दसरो 3:30 शुभ मुहूर्तांतलो एक। नव्यो गाडयो, उद्योगधंदे, घरादारां उक्ती करूंक शुभ। परंपरे प्रमाण वेगवेगळे कडेन तरेतरेन दसरो, शस्त्रपुजा, अवतांची पुजा, घरा दुकानां आस्थापनांची सजावट, गाड्यांची पुजा, वर्सभर आपले पोटपाणी सांबाळपी साधनांक पुजून तांचे विशीं कृतज्ञ भाव उक्तावपाची परब। कोविडांतली अर्थवेवस्था जाग्यार येता तसो दसऱ्याक नेट। MVRचे पत्रादेवी पणजी हायवेचे काम तपासूंक गोंयची PWD एजन्सी घालतली। गरज ते MVR कडच्यान गजाली जाग्यार घालून घेतले म्हणून PWD मंत्री काब्राल उलयला। आदी हायवे कामांत राज्य सरकाराचो चड रोल नासतालो। ह्या फुडें सरकार सातीसवेक आसल्यारूच फुडलीं कामां। सरकारान अजून खंय सगळी जमीन संपादीत केल्ली ना म्हणून कामाक आडखळी। पत्रादेवी पणजे हायवेची कामां हुमकळ्यात। वता वता थंय अर्दवट कारभार, ट्रॅफिक सेफ्टी आनी कामाच्या दर्जाचोय दुबाव। आतां MVRच्या ह्या कामाची क्वॉलिटी तपासपाक खासा एजन्सी जमीन संपादनाचें काम पुराय करपाक दर 15वड्यान बसका नॅशनल हायवेची सगळीं कामां गोंय सरकाराक जाय तशीच जाल्या उपरांत फुडें व्हरप अश्यो गजाली PWD मंत्र्यान थारायल्यात। लँड एक्विजिशन जो प्रोसेस आशिल्लो तो कंप्लीट करून आमी कॉन्ट्रॅक्टराकडे हातीन दिवं ना, सो ते इले पीस करून चालू आसा। आतां हांव फाटल्यान लागून म्हाका खुबशे तुमी पत्रकार पळयताले खबर ना, म्हाका लोक पळयताले खबर ना, पूण आमी ऑलमोस्ट आनी एक 7-8 घरां पयर लास्ट 2-3 म्हयन्याक हांव घेतरी हांव एवरी 15 डेज मॉनिटर करता आनी जे कॉन्ट्रॅक्टराक आनी जे एक्विजिशन आमी करता तितून भितर ऑलमोस्ट 8-9 घरां आमी मोडल्या। वन्स दॅट रोड इज डन टू पुट अ 5th पर्सन ऑन बोर्ड to see the variation of road जे जाता, where state will bear the expense to give a proper report, where I will understand. So I am taking a decision. Honorable CM कडेन उलयला हांव। CM म्हटल्यार तुमकां आमकां कितें बरें दिसता ते भशेन करपाक जाय आनी अल्टिमेटली द रोड हॅज टू बी प्रॉपर। हें म्हजें डिसिजन आसा। खंयचो कॉन्ट्रॅक्टर हांव सोडचो ना। वॉट एवर रोड हॅज टू बी डन प्रॉपर, खंय जावपाक जाय, फोडपाक जाय, परतून करपाक जाय, आमी करून घेतले। गोंयच्या सगळ्या बॉर्डरीचेर आनी MPT जंक्शनाचेर हायवे टोल आसतलो असो प्लान आदी केल्लो आसा। I also feel that tolls should start at the border of Goa, both the borders of Goa or whichever borders of Goa. जे लोक जर भितर सरता वा भायर सरता तांकां टोल दिवपाक पडटलें। विदीन दॅट एरिया तांकां दिवपाक पडचें ना अशें म्हाका अंडरस्टँडींग आसा आनी जें म्हाका सांगलां ते भशेन आसा। पूण अल्टिमेटली केन्ना हांवें 5 म्हयने जाले म्हाका घेतल्यात, सो थोड्यो गोश्टी म्हाकाय स्टडी करूंक पडटा। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी ओमकार फळारी। कोताली, सांगे, नागवे आनी केपेचे शेतकार IIT आडतांचे इश्यू घेवन पणजे आझाद मैदानार पावले। सांग्यावेली सुवात खंय आदिवासींची। आंदोलकाचे राष्ट्रपतीक निवेदन। जमनी बदला शेतकार जमीन मागतात। पणजे येवंक भायर सरतना पुलिसांनी तांचो मोर्चा आदी कुडचडार काकोडा आडायलो। शेतकारांक तिडक। सांग्यावेल्या IITक विरोधक पणजे आझाद मैदानार पावले। तुमची लँड आहा ती गव्हर्नमेंटची लँड ती ना, ती गव्हर्नमेंट तो गव्हर्नमेंट म्हणटा न्हू, दोंगर आहा तो गव्हर्नमेंट म्हणटा, दोंगर आपण कब्जा ना म्हणटा ती। हांव म्हणटा ती एक्चुअली ते गव्हर्नमेंटाची न्ही, ती कमुलदारीची लँड गव्हर्नमेंटाची नाच। तेणी गव्हर्नमेंटा कडेन आसा जाल्यार गव्हर्नमेंटान आमकां सेल डीड हाडून दाखोवचो। तेणी 61 तेणी आपल्या 61 कोणा कडेन डीड केल्या न्हू, ती आमकां तेजो डीड हाडून दाखोवचो। आमकां जमनी बदला जमीन जाय। आमच्या आतां 50-60 वर्सांचे आतां जमनी त्यो कालचे पयलींचे न्हय, आमी रोयता तितून। आमकां जमनी बदला जमीन जाय। तेजे कडेन जमीन ना, खंयचे दितलो? आमकां म्युनिसिपालिटी एरिया किंवा ते पंचायती एरिया भितर आमकां जमीन जाय। तो आमी 30 किलोमिटरां व्हरोन आमी शेत रोवपाक शकपाना न्हय। आमकां जाय खंयची आमच्या एरिया भितर जाय। आमकां आमच्या सुवात आहा न्हू तें आमकां जाय। सगळे शेतकारांक आनी दोंगर आहा न्हू तो दोंगर आमकां जाय। आमकां ती IIT बीन आमकां नाका। आमची जमीन हे जमनीर आमी जल्म केला, ही जमीन राखपाची आमची कर्तव्य आनी जमीन आनी दोंगर आनी शेतां हें आमकां जाय। IIT आमकां नाका आमचे एरियेक। मजगती पणजे येताना शेतकारांक पुलिसांनी काकोडे आडायले। आमदार आनी मुख्यमंत्र्याच्या नांवान शबय। लोकशाही ना, लोकशाही फळदेसाय सुभाष फळदेसायान काबार करून उरल्या। बारीक शेतकारांक वयत थिंगा आडयता। लोकशाही कितें उरला अशें दिसता? लोकशाही गेली, काबार जाली। लोकशाही सगळी सुभाषा बोल्सां आसा। कितें आनी काय ना। सीएमा कितें सांगपाक सोदता? सीएम आनी कितें सांगता? सीएम तागेलो बापूल भाव तागेलोच भाव तो, ताकाच लागून हें सगळें घडटा। सीएम करता हें सगळें नाटकां ही। प्रुडंटा खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकर आनी चेतन गवस।
गुजरातांत जाल्ले पर्यावरण मंत्र्याच्या परिशदेत एग्रो फॉरेस्टाचो विशय आयलो. वेगवेगळ्या गजालींक लागून हेर राज्यांतल्यान हाडचे परस ताची दरेक राज्यांत लागवड करूंक उर्बा मेळची म्हणून ही स्कीम. गोंयचो पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल हे परिशदेत गेल्लो. मुख्यमंत्री आनी राना मंत्र्याक घेवन हो विशय खंय फुडें व्हरतले. गोंयच्या CRZ प्लानाचे इशू ताणें परिशदेत काडले. गोंयचो CRZ प्लॅन करतना सरकाराक जाय त्यो सगळ्यो गजाली प्लानान आस्पावीत करूंक मेळूंक ना. गोंयचे केसीचो वेगळे पद्दतीन विचार जावचो म्हूण मुद्दो काब्रालान मंत्री परिशदेंत काडलो. हो इशू आशिल्लो एनवायरमेंट कॉन्फरन्स आनी एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लायमेट चेंज तितूंत भितर खुबश्यो गोश्टी डिस्कस जाल्यो आनी गोंयच्या इंट्रस्टाचेर आमी जे सांगलेले की आमचो CRZ प्लॅन जो आसा हांवें स्पेशली लेटरां दिल्या की आमच्यो ज्यो CRZ रिलेटेड एक्टिविटी आसा आमकां गोंयान 1:4000 स्केल आमकां नोटिफाय करून थ्रू CRZ नॅशनल CRZ दिवच्यो. तेणी सांगलें की आमकां 4000 स्केलीचो प्लॅन आमकां NCSM स्टॅम्प मारून दिल्लो आसा. सेम लायन्स ऑफ 1:25,000 पूण आमकां ऑफिशियली जाय तो हांवें प्रोसीव केला. तेणी डिस्कस केला कित्याक तेणी नोटिफिकेशन चेंज करूंक पडटा 2011चे. सो हांवें म्हणलें ते फॉलोअप करया. 2019 आमी सांगला की 1:4000 हॅज टू बी नोटिफायड स्टेट ऑफ गोवा नॉट एज एंड स्पेशल क्लॉज आमकां घालचो. दॅट ऑनरेबल CMय प्रोसीव करता हांवूय प्रोसीव करता. सो दॅट इज वन थिंग. सेकेंडली आमचें जें आशिल्लें कितें आसा CRZ भितर तुमी पळयता गेल्यार की अशें आसता प्लॅन फ्लॅट प्लॅन तेजेर लायन ड्रॉ करता. थोड्या जाग्याचेर आमचे हायलँड आसता ते फ्लॅट करून ते केन्ना भितरलें उदक येवं शकता म्हणजे 500 मिटरा भायर पूण ते हायलँडार केन्ना येवचें ना. सो तेय आमचे जे आसा ते कन्सिडर करपाक लायला कित्याक आमचे स्पेसिफीक आमचे गोंयचे खातीर तुमी पळयला हाझार्डस लायन आनी HTL लायन आर मॅचींग तेच लागे ते भितर वचना. बाकीचे ईस्ट कोस्टार बी 8 किलोमिटर 10 किलोमिटर भितर वयता. सो वी हॅव मेड अ स्पेशल रेफरन्स फॉर गोवा दॅट सिन्स हाझार्डस लायन आनी HTL लायन इज ऑन द सेम लायन विदीन द HTL लायन कॉन्सेप्ट. सो वी हॅव टू कन्सिडर लॉजिस्टिकल म्हणजे टेक्निकली गोश्टी कन्सिडर करपाचे 2019 करपाक. सो असे खूब इशू आमी घेवन बसले. आय हॅव गिवन लॉट ऑफ लेटर्स रिप्रेझेंटेशन्स आनी दोज आर द थिंग्स वीच वील बी फॉलोईंग अप टू गेट द 2019 एन एक्चुअल प्लॅन रेक्टिफायड आमचे खातीर. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी ओमकार फळारी. गोवा शिपयार्डाची ऑक्युपन्सी रद्द करपाचो मुरगांव पालिकेचो थाराव. GSL कायद्या वयर ना. शिपयार्डाच्या कंपाउंडाची येरादारीक आडखळ. नगरसेवकांचो आवाज काडूंक सुरू. कंपाउंड फाटीं घेतले ना जाल्यार एक्सिडेंट वाडटले. DMAन खंय सेटबॅक नासतना शिपयार्डाच्या कंपाउंडाक भायले भायर एप्रुवल दिले. शिपयार्डांत थळाव्याक जॉब मेळना म्हणून नगरसेवकाचे काकू. न्यू जेन्ना कन्स्ट्रक्शन करता तेन्ना स्पेस सांडून कंपाउंड वॉल करपाक जाय पूण हेंच्यांनी तशें केल्लें ना. रूल आसा जाल्यार सगळ्यांक सेम आसपाक जाय. तो गोवा शिपयार्डाक डिफरंट कित्याक खातीर कित्याक आनी मेन म्हणल्यार हांगा एक्सिडंट झोन जाल्लो आसा. ती जी कंपाउंड वॉल आसा कंपाउंड आसा ती मातशी तेंच्यांनी भितर घेवपाची. हांव इतलेंच म्हणटा जे लिगल आसा ते करूंक जाय. हे आतां आसा ते सारकें इलिगल आसा. आयज आमी रेजोल्युशन घेतलेलें आसा की ते लायसन्स रिवोक करपाचें म्हणून आनी DMA कडेन लेटर करपाचें की लायसन्स आमी रिवोक करता ऑक्युपन्सी आमी रिवोक करता आनी ताका फॅक्च्युअल ग्रावंड आहा पळय तो सांगपाक जाय. म्हाका दिसना की आमच्या टॅक्निकल सेक्शनान DMAक फॅक्च्युअल ग्रावंड सांगलेला पासून इन केस तरी सुद्दां हे समज वोगी रावता जाल्यार हांव दीपक नायक आनी कावन्सिलरांचो सांगला की हांव पर्सनल तेचेर केस फायल करतलो. लोकांक आमचे कितें जॉब गावतले शिपेड आमचे हितून आहा म्हणून आमी चिंतता पूण आमकां ते खरेंच फेवर करिना जाल्यार आमकां जाय कित्याक. शिपेडाक कितें जालो आमी 3 म्हयन्याचो इशू आसलो आमचो ऑक्युपन्सीचो. आमी तांकां लेटर केल्लें गोवा शिपेडाक ऑक्युपन्सी हेका लागून मागीर ते लेटर DMA धाडलें आमी. DMAचो आमकां लेटर येयलें तांकां ऑक्युपन्सी दिवची म्हणून प्लीज प्रिया राव तेणें हें केलां तेणें प्रपोजल मारला तेणें ऑक्युपन्सी कितें केस दिली मागीर तेमी क्लॅरिटी मागलेली ती दिली टॅक्निकलान पूण तो पॉयंट हें केला तो ती ऑक्युपन्सी हें करची न्हू. दाबोळी व्हाळात इनोवा पडली. गाडयेंत आशिल्ल्या 4 माल लागला. तांकां हॉस्पिटलात शिफ्ट केले. लोकांनी फायर ब्रिगेडीक आपोवन उमथल्ले गाडयेंतल्यान जखमीक भायर काडले. ह्या सुवातेर हे आदी गाडयो ह्या व्हाळात पडल्यात. मोठे अपकीर्त जावन कोणाचे जिवाचे बरे वायट जावचे आदी थंय राखणे मडत बांदची म्हणून लोक मागता. आमी येयले तेन्ना हांगासर गाडी पडलेली आसली आनी भितर पॅसेंजर
पॅसेंजरांनी काढले, लोकांनी रेस्क्यू केलं. आणि रेस्क्यू केलं आणि काढले. आणि आता गव्हर्नमेंटाने कितें हेजे पयलीं आमी अशेंच काडले, पूण रातची पडले आनी स्वता एकलो पळोवन तूं मरो शकता. हे पळय 4 जाण जाल्यार ते बरें सिरियस ते म्हाका दिसता ते बरें तांकां व्हरून कितें बरें ट्रिटमेंट दिवंक पडटलें तांकां, कित्याक तेंचे तोंडां दिलें रगत, पांयां पांय मोडले तेंचे, एका दोग जाण हात मोडल्या. पयलीं वयताले न्हू हे सायडीनूच पयलीं जाल्यार ते 4 जाण चलयताले, ते गाडी पडलेली आहा. मागीर आमी देंवल्यान तांकां हेल्प केलें. सो ते एकट्याचे तेचे दोनी हात फ्रॅक्चर जाले आनी एकल्याच्या बॅकबोनाक प्रॉब्लम जाला. सो मागीर 180 आपोवन ताका एम्बुलन्साक घालून आतां SMRC शिफ्ट केला. म्हाका दिसता 2 म्हयन्या पयलीं एक्सिडेंट जाल्लो, तेन्ना आमी सगळ्यांनी सांगलेलें की हांगा एक क्रश बॅरियर घालचो म्हणून. आयज पळय ताजी कितें इम्पॉर्टन्स तें आयज कळ्ळां. हांगा रस्त्यार टर्न जो येता तो कळना आनी ते खातीर आयज एक्सिडेंट जाल्लो आसा. घेऊया बारीकसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. जिल्लो पंचायतीक बीजेपीन तिगांतले 2 उमेदवार जाहीर केले. रेश मागूश संदीप बांदोडकार जाल्यार परेश नायक दवरले. काँग्रेसीन रेश मागुशाक प्रगती पेडणेकाराक उमेदवारी दिल्या. इतले मजगती उमेदवारीक आर्जीन लीड घेतली. आर्जीच्या तिगांयनी उमेदवारी घाली. चिन्ह नाशिल्ल्यान उमेदवार अपक्ष. इतले मजगती बीजेपीन 3 2 उमेदवारांची घोषणा केली. रेश मागुश आणि दवरले जाहीर, कुठ्ठाळे अजून उरला. काँग्रेसीन आधी दक्षिणेचे 2 उमेदवार जाहीर केले. आज रेश मागुश तिकीट जाहीर. उमेदवारी घालूंक आर्जीन लीड घेतली. 3 उमेदवारांनी मंगळारा अर्ज घाले. वेंचणूक जिखल्या उपरांत आर्जीचो झेडपी दरेका वॉर्डात पावतलो. लोकांचे इशू आयकतलो म्हूण आर्जी सांगता. वेंचणूक चिन्ह नाशिल्ल्यान उमेदवार अपक्ष. साईनाथ कोरगांवकर त्याच्या नावान आमी आयज हे एक इलेक्शन कंटेस्ट करता आनी हे इलेक्शन कंटेस्ट करतना आमकां खूब बरें दिसता की खंय ना खंय तरी जे गोंयकारांक एक क्लियर कॅन्डिडेट जाय आसलो, एक कॉमन गोंयकार तेंच्या वांगडचो एक भुरगो जाय आसलो, तो कॅन्डिडेट आमी तांकां दिल्लो आसा. आनी आमकां आशा आहा की भरपूरशे गोंयकार जे रावलात गोंयांक लागून, जेंकां दिसता गोंय साल्वार जावपाक जाय, गोंयचो मोग आसा, ते आमकां वोट करतले म्हणून. वोटींग सिम्बॉल अजून आमकां मेळोंक ना. सो सिम्बॉल मेळ्ळ्या उपरांत आमचे 3 जे कॅन्डिडेट आसा, हांगा आसा, कुट्टाळे आसा आनी दवल्ली आसा, 3 कॅन्डिडेटांची सिम्बॉल कितें मेळटली ती अल्फाबेटिकल ऑर्डरान आमकां मागीर मेळटली. ताका लागून आमचे जे कॅन्डिडेट आसा ते एज अ इंडिपेंडंट म्हणून आमी तेंचे फॉर्मां भरलेली आसा. पूण तांकां जो सपोर्ट आसतलो तो फूल रेव्होल्युशनरी गोंयचो आसतलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 2024 परत बीजेपी सरकार आयल्यार धार्मीक दुस्वास, बेकारी वाडटली, अर्थीक संकट खर जातले म्हणून कम्युनिस्ट पक्ष सांगता. 2 ऑक्टोबराक CPIचे 18वें संमेलन जालें. थंय कामगारांचे विशय आयले. गोंयांत वाडट्यो क्रायम, बेकारी, मायनिंग बंदी सारकेल्या विशयांचेर CPI खंय आवाज काडीत रावतले. गोंयांत विरोधी पक्ष खंय सोंपला. या बीजेपीक जर आमी 2024 जेन्ना पार्लिमेंटरी इलेक्शन जातलें तेन्ना ताका देशाची जर स्ट्युअर्डशीप दिली पॉलिटिकली, जाल्यार आमच्या देश आतां जे सद्याक इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड जावंक लागला आनी लोकांचेर जे हमले जातात, हल्ले जातात, ते आनी वाडटले. The PWD minister has made a statement that there will be a periodic rise of 5% in the water bills every year. What does it show? That this government is out and out to fleece the people, burden them with taxes, and we are going to oppose this. All the policies which are against the people of Goa, we are going to oppose it, and you will find us on the streets. म्हापशा अपहरणाच्यो खबरो पातळटात त्यो फक्त अफवा, कांयच तथ्य ना म्हणून DYSP जिवबा सांगता. बायलां आनी भुरग्यांच्या सेफ्टीक म्हणून पुलीस खंय दीस रात वावुरतात. पुलीस शाळा आनी भुरग्यांचेर लक्ष दवरून आसात. पालकांनी हुस्को करचो न्ही. अपहरणाच्यो केशी जातात त्यो खंय चडश्यो प्रेम प्रकरणांतल्यान. Actually, there is no such, the rumors were there about kidnapping, but those were only rumors. But my DGP has made a statement saying that it is rumors, and to the statement which is given, to support the statement, as a precautionary measures, we have provided a staff in each and every school of Mapsa division, 12 to 2. So they were also appreciating that parents are feeling secure about it.
yes, we police are there with everyone, and we will make a safe environment for every ladies and every child to be in a society and fearlessly. These kidnappings are usually love affairs where man, boy and girl are in love and they elope and they run away. These are those kidnappings. These are not the kidnappings. नव्या ISLाक सध्याची FC गोवाची टीम खंय बेस्ट. हेड कोच सातिस्वेद. टिमीन पुराय यत्न केल्यार लिगांतले खंयचेय टिमीक हारोवपाची ताक पंगडा कडेन आसा म्हणून हेड कोच कार्लोस पेना सांगता. फॅन्सांक उमेद हाडपाची ताक हे टिमीत आसा. फॅन्सांनी मोठ्या संख्येन येवन टिमीक तेंको दिवचो म्हणून कॅप्टन ब्रँडन फेर्नांडीसाचो उलो. But now is a different era. I'm a new coach. We have different players. Some of them played then, but this is a new era and we don't have to think in the past. We need to create our own story and we are going to work for that. I have a group of players with a lot of ambition, with a lot of hunger, and looking forward to make the fans happy. If we are in our level, in our best level, we are able to win. We don't have fear from anyone. We know that there are many good teams in the league. That this year I think the season is going to be very tight, the table, but we are able to fight against anyone. Expect them to come in large numbers, to be there for us in every moment, whether it is ups or down moment, and we need them to be there for us and support us in every match. We will give our best. We will give 100%. नवरात्रांचो उत्सव चल्ला. देवी आनी देवांची मकर आरती गोंयच्या नवरात्रांचे अट्रॅक्शन. दर दिसा देवांचे वेगवेगळे रूप, वेशभूषा आनी आसन. हे न्यूज बुलेटीन सोंपतना पळोवया फोंड्या खांडेपारचे शांतादुर्गेचे मखर, कुडचड्यार संतोशी मातेचे मखर, बानोड्या नागेशी महारुद्राच्या 8व्या रातीचे मखर. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. फ्रंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.